ऑफिस जी आसत आर्थिनान बसल्या पैकी ती फक्त ओपोजिशन आप सतावपाक पूण जी वायलेशन जी जाता बाय द रुलिंग पार्टी तेजेर ते सायलेंट आसतात आणि मिसगायड करतात इवन टू द सेंट्रल इलेक्शन. आम्ही एक कंप्लेंट घातलेली हांवें घातली ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्युटी चीफ मिनिस्टर. 20 दीस तो रिप्लाय येयना म्हणून आमकां रीट पेटिशन मागचें पडलें आनी म्हाजें नांवार हांवें मारलें. जेन्ना नोटीस सर्व जाली त्याच दिसा तेंच्यांनी सांगलें तुमकां प्रेसाक सांजचे 5:30 मॅटर इज बीन डिसायडेड, देर इज नो वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. पण आमकां रिप्लाय नाचो. 2 दिसांनी रिप्लाय येयलो. आतां इन द रिप्लाय दे आर कोटिंग आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आतां इतली फुटींग म्हणत चल्ल्या. Now when you read article 164 of the constitution, does not mention the word deputy chief minister anywhere. And there were two complaints. They have confused the whole thing because they want to save the government. So तो जी सामान जी बसला परत सांगतात तेका थंय मीडियान बसयला ते कोणाला मिसगायड करपाक ताका वय टायम आपवपाक कारण धाडले वयर. आता 164 talks only of the Council of Ministers. There was another complaint that challenged the appointment of the Chief Minister and Council of Ministers. तो section लायला 164 and म्हाकाय लायला भितर तो. I am specific on Deputy Chief Minister. Nowhere article 164 I have before me speaks about a deputy Chief Minister because Deputy Chief Minister is not a constitutional position. It is an appointment at the pleasure of the Chief Minister where the governor does not come in the picture. You can send it to the governor, governor may put a dobi mark and send it, doesn't mean to say. And if they have said that it is a charge from the party that the governor has acted unconstitutionally and governor should clarify whether she had the powers to appoint this. She can't be sitting quiet there. Her office has been used to say that the appointment of deputy chief minister is constitutionally correct and there is no code. Think of 20 dís कित्याक लागले? They have to answer that also. जेन्ना इलेक्शन कमिशन सांगता की आमी 48 hours आमी काबार करतले तुमकां 20 दीस आमी हे मारल्या शिवाय रीट पेटिशन मारल्या शिवाय तुमी हालोवंक ना. So others आमी रीट पेटिशन सोंपलो वचपाचें. So this is, and today in the Supreme Court, in the Supreme Court, the Election Commission has said that we have no powers to act. गोंयचो मुख्यमंत्री जो आसा सावंत सांग्यान पब्लीक मिटिंगेन उलयलो की गोंयान मायनिंग सोल्युशन समज कोण करूंक शकता तर ते जे जावन आसा भारतीय जनता पार्टी आनी तेका आनी टायम दिवचो म्हणून. म्हाका गोंयचे मुख्यमंत्रीक सावंत बाबा विचारून दिसता की 2012 मायनिंग प्रॉब्लम जे आसा मायनिंग कोणें बंद करपाचो इनिशिएटीव घेतलेलो तो आमचो एक्स सीएम बाब मनोहर पर्रीकर आसलो. आनी फाटली 7 वर्सां 5 वर्सां सेंटरान 2014 बाब नरेंद्र मोदीन मेळशेन आश्वासन दिल्लें की आपूण मायनिंग जे आसा लोकांचे प्रॉब्लेम जे आसा हे सॉल्व करतलो. आनी आयज 2 जे MP आसा दोनी कडेन वेगळी वेगळी भाशा उलयता. सावथाचो MP जो आसा जेन्ना लोक त्या मायनिंगच्या बद्दल प्रश्न करता तो म्हणटा हे लिगल प्रॉब्लेम आसा आनी हेजो सुटावो जो आसा आमी लिगल तरिकेन करूंक सोदता म्हणून.
नॉर्थान जो MP आसा तो सांगता की आमी जो आसा हो मायनिंग इश्यू जो आसा सॉल्व करतले म्हणून. दोन्हीची भाशा जी आसा ही वेगळी वेगळी जाल्ली कडेन आसा. हेजो कारण आसा की हे जे आसा दोन्ही MP हे कंप्लीट डिस्टर्ब जाल्या. कित्याक वयता थंय तांकां लोक जे आसा प्रश्न करपाक लागला की फाटली 5 वर्सां जे आसा तुमकां अजून जे आसा प्रायम मिनिस्टरचे अपॉइंटमेंट मेळ्ळें तेतून सोल्युशन मेळूना म्हणून. आनी सोल्युशनूय कितें जेन्ना हे प्रायम मिनिस्टराक मेळ्ळें तेणें सांगलें की मागीर देखूंगाक लागून 2019 पंतप्रधानाक नरेंद्र मोदीक परतून येवपा पडटलो सेंटराक. आनी आयज देशाचें चित्र जें आसा हें क्लियर जालां की देशान जी आसा ही भारतीय जनता पार्टी परतून जे सत्तेर येना म्हणून.